पाया पडून नॉमिनेशन फायल करतात आणि खरेंच बरें दिसता की रिस्पॉन्स ह्यो आख्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान भायर सरता. प्रत्येक बारक्या ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पासून आमकां एक फूल फ्लेज सपोर्ट हो, म्हणजे आमकां इतले पॉझिटिव्ह वायब्स अशे येतात की इलेक्शन जावन रिझल्ट डिक्लेअर जाल्ल्या भशेन फिल्स येतात. सो डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या जनतेन ऑलरेडी आपले डिसिजन घेतलेले आहात आणि वोटिंगूय कोणाक वोट 14 तारखेक करपाचे ते फायनल केल्ले आहात आणि 10 तारखेक शिवाचेर शिव ह्यो सिंह गर्जना हे डेफिनेटली मांद्र्यान करतलो ही गॅरंटी दितात. एकच प्रश्न असा, मांद्रे मतदारसंघात एका सायडीन पार्सेकर आसा, एका सायडीन तुमचोच मित्र दीपक आसात आणि तुमी आसात आणि सोपटे म्हणजे तशें जर पळयलें जाल्यार 3 जाण भाजप आसात आणि एक एमजी आसा. एकंदरीत तुमी कशें कितें पळयतले हाचे कडेन, किंवा अशें म्हणणें आसा की पार्सेकर सराचें लास्ट इयर तुमकां वोटिंग आसलें लास्ट टायमाचेर, आतां जर ते जर रावले जाल्यार कितें डिफरन्स जातलो? पयली गोष्ट म्हणल्यार जर कोणे सपोर्ट केला आणि म्हाका वोटिंग येयले ही आता त्या रिझल्टाचेर कळटली, कोणे खंय कितें आनी आमची कॅपेसिटी कितें आहा ती आमच्या मनशांची ती कळटली रिझल्टा वयल्यान. दुसरें म्हटल्यार तुवें बीजेपीचे 2-3 जाण रावल्यात म्हणून आनी कशें फायट वयतले. हांव रिक्वेस्ट करता जर नरेंद्र मोदी नाल्यार अमित शाह सुद्दां येवन फॉर्म भरता जाल्यार डेफिनेटली आमी रेडी आहा फायट करपाक. कॉन्फिडंट असा की भाई निवडून येतलोच म्हणून, कारण आम्ही आता मोर्चे प्रत्येकाकडे मोर्चे मांद्र्या सगळीकडे भोंवला, सगळीकडे आमकां सगळ्यांनी सांगला की हे फावटी आमकां खंय तरी बदल घडून हाडूंकूच जावो खंयच्याय परिस्थितीन, कित्याक हे 2-3 फावटी येयल्या पण कोणाचीच कोणी कामां करूंक ना आणि आम्ही त्यांच्या दारार गेले सगळे आमकां धांवडून घालतात सराक. म्हणून आता आम्ही असो निर्णय घेतला की हे फावटी आम्ही जीत सराक निवडून हाडूंकूच जावो आणि आयज ते फॉर्म भरता. सो आम्ही तांकां ऑल द बेस्ट म्हणपा खातीर हांगासर येयला. तुमच्या घरातली सगळी मतां तुम्ही एमजी घालतले प्रयत्न करतले? डेफिनेटली डिवाइड जातली? ना डिवाइड कारण तुमचोच व्यक्ती सतीश शेटगांवकर इंडिपेंडन्स रावतात. घरची मंडळी सॉरी म्हणजे बरोबर आहात? आमची घरची मंडळी भाजप बरोबर आहा, पण आता कशें आहा सतीश शेडगांवकर जरी रावलो न्हू तरी आम्ही शेडगांवकर म्हणून ताका आम्ही एकदा झेडपीक इलेक्ट करून दिल्लो आसा. आम्ही ताका सांगला की तुम्ही एक 5 वर्सां काम करून आमकां झेडपीक दाखया, मागीर आम्ही तुमकां डेफिनेटली ह्या एका वावरतले. काँग्रेस कित्याक सोडली? काँग्रेस सोडपाची पाळी काँग्रेस पक्षानच आमचेर हाडली. कित्याक काँग्रेस पक्षान बारीक पळयलें जाल्यार जितेंद्र देशप्रभू गेल्या नंतर जी पोकळी निर्माण जाली ती पोकळी भरून काडपाक कोणूच तयार नासले आणि प्रत्येकाचो स्वार्थ आसलो. राज्य पातळी वयले लिडर म्हणा किंवा तालुक्यातील लिडर म्हणा हेंच्यांनी पक्षाची पोकळी भरून काडपाक प्रयत्न करूंक ना आणि जी बदबदपुरी काँग्रेस पक्षान आतां मातल्यास खास करून मांद्रे आणि पेडणे मतदारसंघात ही पळोवपाक गेल्यार आमकां पचनी पडना जाली. आणि ज्या पद्दतीन मोगोचो उमेदवार काम फुडें व्हरता ते पळयलें जाल्यार खरेंच आमकां दिसलें की हो उमेदवार तळागाळातील लोकां खातीर कितें तरी करूं शकता. आणि आमच्या सारके काँग्रेसचे जर खंदे कार्यकर्ते तेच्या वांगडा गेले तर डेफिनेटली ताका ती मदत जावं शकता आणि जेणे करून पेडणे तालुक्याचो विकास जावपाक मदत जावं शकता. एकंदरीत उमेदवार मांद्रेन ना, त्यामुळे काँग्रेसची मतं सगळी मोगो घालतले. तुम्ही प्रयत्न करतले तुमच्या लेवलचे? डेफिनेटली माझ्या लेवलचेर प्रयत्न अवश्य करतलो. म्हणजे ह्या फावटी एमजी बरोबर फक्त काँग्रेस आणि बीजेपी आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा काय? डेफिनेटली आसा अशें म्हणून आम्ही बीजेपीची धोरणाची तत्वां जी असली ती आम्ही गेली 10 वर्सां पळयतात की अक्षरशः तेंच्यांनी जे यंग यूथ जे भुरगे असतात तांकां जॉबाची अमिशा दाखोवन तेंचो खरोच मानसीक छळ केल्लो आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जर तुमकां यंग भुरग्यांक जर तुमकां जॉब दिवपाचे असले जाल्यार तुमी 1-2 वर्सां पयलीं रिक्रुटमेंट कित्याक करूंक ना? आतां इलेक्शन येता तशें तुमी 2-3 म्हयन्यात तेंचे एडवर्टायज दितात आणि तांकां अक्षरशः तांकां मानसीक तेंचो छळ जाल्लो आहा. बाबडे ते फिजिकला खातीर 2-3 म्हयने प्रॅक्टीस करतात. आपूण फिजिकलाक पास जावपाक जाय, रिटर्नाक पास जावपाक जाय. अशा प्रकारे हे बीजेपी गव्हर्मेंटान यूथ जे युवा वर्ग जे आसात ते जॉबाच्या नांवा खातीर तेंचो छळ केल्लो आसा. आणि आमी खूब जाणांक हांव एक पंच मेंबर, हांव खूब जाणांक भुरग्यांक घेवन गेलो जाल्यार सॅटिस्फाय आमकां आश्वासन मेळोंक ना. ज्या प्रमाणे आमी 2019च्या इलेक्शनाक आमी आमदाराक वावरलेले, सगळ्यांक आमी सांगलेले मॅक्झिमम की जॉब मेळटले म्हणून. काहीशा काळात आमची अपेक्षा भंग जालो आणि आमी तेच्या खातीर हो सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. हांवें जो कोण खोटा बोलता तो फुडें पावना. इतकी म्हाका उमेद आहा ह्या वयार की पेडणे तालुक्यातले 2 उमेदवार भरघोस मतांनी येतले.